ग्रामस्थ आयज इम्पॉर्टंट प्रोग्राम म्हणजे कितें प्लांट डिस्ट्रीब्युशन आनी हे आमचे 5th इयर हे मॅडमी आमकां सगळ्या ऑशेलकारांक झाडां लावपाक ऑपॉर्च्युनिटी दिता आनी फ्री डिस्ट्रीब्युशन ऑफ प्लांट्स तशीच आमची फळांची फुलांची ही सगळी भाशेची झाडां डिस्ट्रीब्यूट करपाक आमकां सगळ्या गांवच्या लोकांक दिता. एक म्हणजे कितें आतां सगळ्या लोकांनी ह्या वर्सान गरमेचो अनुभव केल्लो आसलो. पयलींचो गरमी आनी आतांची गरमी हेका लागून जाता तितकी मागता की लोकांनी झाडां लावची. ही आपल्याच्या स्वताच्या लागून स्वताच्या कितें म्हणटा ते आमचे पर्सनल आपल्या खावपाक जाय आनी कितें जाय हे तितून करचें न्हू तर फुडल्या जनरेशनाक तांकां खावपाक आपल्याच्या नातरांक तशें पंटुरांक तशेंच आपल्याच्या सरभोंवतणी ह्या लोकांक फायदो जावचो ह्या झाडांचो हे इतकें मागता आनी हे डिस्ट्रीब्यूट करतात. आताच बाय आमच्या सरपंचान सांगला ते प्रमाणे ह्या वर्सा पळय 20 तारीख जुनाचे अजूनय पावस सारको ना म्हणटा पळय तो आनी कितली गरमी तेका लागून आमचे फ्युचर जनरेशन हे आमच्या सगळे भुरगे आहा ते तांकां लागून तरी आमी ही झाडां व्हरोंक जाय. आमी कितें करतात बारीकूच फुलांचीच व्हरतात आनी लायतात पूण व्हडली बीग ट्रीज सॅपलिंग्स वीच ग्रो इनटू अ बीग ट्री ती व्हरोन लावपाची गरज आसता. सो आयज तुमी सगळी येयल्यात म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी मोगान व्हरोन ही झाडां सॅपलिंग्स लायात आनी स्पेशली ही झाडांचो नॉट जस्ट फळां बट दॅट शेड दॅट ऑक्सिजन द बेसिक नीड ऑफ आवर सर्वायवल ऑक्सिजन ही आमची झाडां दितात. सो हांव रिक्वेस्ट करता आमचे सगळे ग्रामस्थांक हांगा आयल्या ते झाडां व्हरोन भुरग्याचो जसो तुमी मोग करता तोच त्या झाडाचो मोग केल्यार आनी बरे भाशेन वाडटली. आनी आमचे 24th सांजे